Incoming! Shoot! Hey. Murala. आणि त्यांच्या उपरांत मार्च पास्ट हो मुखार असा तो तरणाट्यांचो पंगड जाची मुखेली जावन आसा नाजीश वालिकार वडान ताळयो मारून तांकां योगा दियात तांची उर्बा वाडयात आमच्या गोंयचो हो फुडार शारिरीक शिक्षिका वंदना वालिकार हांणी तांकां प्रशिक्षण दिलां मुखेल सुवेरे तांचे निरीक्षण करतात वुमनिस्ट मोविन सर School children are the future of Goa and India. Let us wish them a bright future. Platoon number 2, Mother of Mercy High School, Wadem Vasco, led by Khushbu Chauhan and trained by Vishwanath Reddy. For platoon number 2, Mother of Mercy High School, also. महिला सशक्तीकरण म्हणतात ते हे सगळी भुरगीं आनी चोवीस चलयो ताळयो मारून तांकां योगा दिवचो तांची उर्बा वाडोवची बायलांक आदार दितात सपोर्ट करतात तांकां जिणेची राह म्हणटा पळय जिणेची वाट जिणेचो मार्ग दाखयता आतां प्लाटून 3 वास्को पुलीस परेड कमांडर PSI यशवंत मांद्रेकर Assistant Parade Commander PSI Swapnil Naik, Platoon Commander Ganesh Matolkar. What a mesmerizing scene indeed. Please put your hands together for the Goa Police team. ताच्या उपरांत तुमच्या मुखार येता Platoon number 4 St. Andrews Institute Vasco, led by Master Tanishq Chari. This platoon is trained by physical education teacher Sarju Peruz. Congratulations to the team. What a perfect marching indeed. Please put your hands together, ladies and gentlemen, for this youth, for these young people of Goa. And next comes the Keshav Smruti High School, double in platoon number 4, led by Miss Nikita Bisht. This platoon is trained by Mr. Arun Mahabal, physical education teacher, Keshav Smruti High School. परत ही चलयांचो पंगड हो तांकांय तुमी योगार दियात तांची उर्बा वाडयात आता तुमच्या मुखार आता म्युजिकल बँड by Our Lady of Candelaria High School, China and Keshav Smruti High School, Daboli. What a perfect musician. Ladies and gentlemen, let us put our hands together for this group and Arun Mahabal. And now comes the musical parade by Indian Navy. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये पंक्तियां रची थी महान भारतीय कवि इकबाल ने, जिन दिनों देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस जमाने में ये शान बनी हुई थी हिंदुस्तान की। तालियों से इनका स्वागत करिए। Please put your hands together for the musical group, Indian Navy. सुरुवातेकूच सगळ्या
उन्नत येवकार आणि गुड विशीस आमचे गोवा लिबरेशन डेयाचो हांगा हे सेलिब्रेशना उपस्थित वास्को MLA माझे इश्ट तसेच SPDA चेअरमॅन कृष्णा दाजी सालकर, बाप संकल्प आमोणकर, रविशंकर निपाणीकर डेप्युटी कलेक्टर, बाप सलीम शेख, बाप कपिल नायक PI, अग्नेलो मेंडिस फायर ऑफिसर, मुकुंद गावस, रंजीत सलगोंकर, प्रसिद्ध नाईक डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत, राजन सतर्डेकर माय डायरेक्टर, प्लीज एक्सक्यूज द प्रोटोकॉल, असिस्टंट इंजिनियर नोलासो पेरेरा, एथेल लुनिस OSD, अनिता तोरात, जिला मेंबर, बोगमालो सरपंच संकल्प महाले, डेप्युटी सरपंच ऐश्वर्या कोरगांवकर, डेप्युटी सरपंच चिकाली, तसेच लोरेना डिकुना, PI ट्रॅफिक सर्वे शैलेश नार्वेकर, संदीप सूद मंडल प्रेसिडेंट, अमृत सकलकर, सगळे पंच मेंबर्स, रेमंड करवालो, मारियो डिसूजा, मनुएल डायस, माय वेरी ओन डायरेक्टर सिद्धी हलनकर, डेप्युटी डायरेक्टर फियोना कार्दोजो, एडिशनल डायरेक्टर फ्लोरिना कुलासो, हांगा उपस्थित दुसरे सगळे मान्यवर, हांगा आज आम्ही सगळे जावन खुशालकायेन मनयता आमचो 62 वर्सांची बर्ता गोंयचे लिबरेशना, आमचे गोंयचे सुटकेक. आणि आज गोंय आमचे कशे बदलला, कशे चेंजीस जाला हे आमी दोळ्या फुडे हाडपाची गरज आसा. 2 दीस पयलीं इंडिया टुडे अवॉर्ड्स पळोवपाक गेल्यार सुरवातेकूच हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, सुरवातेकूच तुमकां सांगपाक जाल्यार आमकां बेस्ट ऑफ ऑल एमंग द स्मॉल स्टेट्स अवॉर्ड मेळ्ळेले आसात इन डिफरंट कॅटेगरीज. 4 अवॉर्ड मेळ्ळेले आसा. ही शाबासकी आमचे गोंयचे लोकांक, आमचे गोंयचे सरकाराक, तुमकां सगळ्यांक. वेदर इट इज एनवायरमेंट, वेदर इट इज टुरिझम, वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर, हे सगळे वाठारांनी आम्ही काम केले आहा. ते एक तोखणाय कशी इंडिया टुडे सारखे मॅगझीन जे एव्हरी इयर अवॉर्ड्स दिता, व्हडले स्टेट, बिग स्टेट, हांव समजता हे सगळ्याहून एक व्हडले आमकां गर्व आसपा जाय. लोकशायेन चर्चा जाता, सरकार काम करता काय ना, लोकशायेन भासाभास जाता. गोंयचे खातीर कितें बरें कितें वायट ती जाणवाय करून जेन्ना आमचे प्रतिनिधी म्हणून आमी निवडून दिता आनी तेच प्रतिनिधी म्हणून आमचो मुखेलमंत्री जाता, आमचो उपमुख्यमंत्री जाता, ओ केन्ना जायना मंत्री जाता, मंत्रिमंडळ जाता. हे लोकशाही ताकदान आनी जेन्ना बरे निर्णय घेता म्हणून अशें बरी तोखणाय केली जाता. पूण पळोवपाक गेल्यार हांव समजता केन्ना इश्पा भायर टिका जाता आनी ती टिका जाता तेन्ना जशे ओल्याचेर सुके जोडटा, सुक्याचेर ओले जोडटा, बरें करपाची जी उर्बा आसता, जी एक हुस्को आसता कितें तरी बरें करपाक, ते फाटी उरता. तेका लागून माझी एकूच विनंती, टिका करपा जाय लोकशाही प्रमाणे, पूण जे बरें आहा ते बरेंय म्हणपाक ताकद आसपा जाय आनी तेका म्हणटा खऱ्यांनी लोकशाही. आमी गोंयांत पळोवपाक गेल्यार खंयचे फिल्डान आमी विकास करूं ना. आता डिसेंबराच्या आदी जुवारी ब्रिज जे सगळ्याहून उदाहरण व्हडलें दक्षिण गोंयचे खातीर, कित्याक कनेक्टिंग साउथ विथ द नॉर्थ एंड नॉर्थ विथ द साउथ, वायस वर्सा, हे आता हेजे उद्घाटन जातले. तेजे फुडें थोड्या तेंपान 1-2 वर्सां भितर आयफल टावर आहा तेज्याहून बरे 2 टावर येतले, व्ह्यूइंग गॅलरी जे आख्खे संवसाराक ना. गोंयान कितें आमी करूं ना. हालींच आमचे मंत्रप्रधान येवन गेले, मोपा एअरपोर्ट इनॉग्रेट केलो. इतलो बेस्ट एअरपोर्ट, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. लोक म्हणटा
This will change the face of Goa in more ways than one. आम्ही तयार आसा कितें? आम्ही फक्त चर्चा करता दाबोली बंद जातलो मोपाच उरतलो. हांव हिंगा स्पष्टपणे स्पश्टीकरण दिवपाक सोदता. दाबोलीम केन्नाच बंद जावपा ना. 2 दीस पयलीं आनी एक कालूय बीन हायेस्ट नंबर ऑफ फ्लायट्स आमचे दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्टार येयले आसा. एक पुरावो की ट्रॅफिक इन्क्रीज जायत आसा. चार्टरूय परमिशन मागता. दाबोली एअरपोर्टार स्लॉट ना. सो बिझनेस जो येवपाचो आसा, लोक जे ट्युरिजमा लागून गोंयान येतले, दाबोले येतले, मोपाय येतले, कोणे काळजी करपाची गरज ना. आनी हांव समजता की दोन्ही एअरपोर्ट उरतले म्हणून मातशी शंका आसा ती वचपा जाय. मोपा एअरपोर्ट येवप म्हणल्यार एक उद्योग मंत्री जाल्ले नाते हांव सांगपाक सोदतां, आमची प्रयत्न चललेले आसा टू मेक गोवा वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिकल हब. आणि लॉजिकल हब करताना जसे दुबय एक डेझर्ट कन्वर्ट जाले, सिंगापूर कन्वर्ट जाले, आम्ही कोणा कॉपी करपाक सोदना. पूण आमकां जे नॅचरल रिसोर्सीस दिल्ले आसा, जे तरेन आमी फुडें वचोन वेगळे वेगळे बांदकामां केल्ली आसा इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमकां ताकद आसा आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनीकूय थोडो डेव्हलप करून सगळ्यान व्हडलो लॉजिस्टिकल हब करून. आनी म्हाका खात्री आसा लॉजिस्टिकल हब जितलो व्हडलो जातलो, जे लोक आज भायर सुद्धा आसा परत आपले भूमेर येतले तेच काम करपाक. कित्याक दे लव दोज टायप ऑफ व्हाईट कॉलर जॉब्स विच रिजल्ट एज गोवा डेव्हलपिंग एज अ लॉजिस्टिकल हब. पूण परत हांव विचारता, बरे बरे प्रकल्प येता तेन्ना, बरे प्रोजेक्ट येता तेन्ना केन्ना ऑब्जेक्शन येता. आनी बिना कारण हे नाका ते नाका, आमी कितें जाय म्हूण कांय सांगिना, आमी कितें खरें बरें जातलें तें आमी सांगिना, आमी फक्त नाका नाका म्हणटा. हे कितले पसून आमी फुडें वचत रावतले. तुमी मागीर एक सायडीन थोडे लोक आसा ते म्हणटा एम्प्लॉयमेंट गोंयान ना, इकॉनॉमिक एक्टिविटी जायना. इकॉनॉमिक एक्टिविटी जातली जाल्यार तुमी सगळे वस्तू ना म्हणपा जायना. हे सरकारान बऱ्यांतली बरी परिवारांची काळजी घेऊनच डेव्हलपमेंट केल्लो आसा म्हणून हे अवॉर्ड मेळटा. अवॉर्ड बेश्टे मेळना, आख्खे संवसाराक आमकां रेकग्नायज करता. ट्युरिजम बेस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन हे बेश्टीच आमकां हे बेश्टेच आमकां असो छप्पो पडना. कित्याक लोक खरे गोंयकार बरे, पूण आमी सदांच जाणा थोडेशे लोकांक लागून थोडे लोक जे नेगेटिव्ह चिंतता ते नेगेटिव्हिटी पसरपाक चड ट्राय करता लोकां मदें आनी आख्खे गोंयकारांक त्रास जाता. आतां दाबोलीम येता बंद जाता हेजेर चर्चा बंद जायना. पूण हांव सांगता बंद जावपा ना. तुमकांय बीन खबर आसा बंद जावपा ना. आमी सदां मुन्नी एक आसा, सगळे नॉर्था जाता, सावथा येदो व्हडलो ब्युटिफूल क्रूज टर्मिनल केल्लो आसा एमपीटीन. इतले व्हडल्यांतले व्हडले ट्युरिस्ट इवन अमेरिकन्स येयले. आमी कितें केलें? थोड्या जाणांनी कितें केलें हांव सगळ्यांक दोश दिना. आमचे टॅक्सीवाले आसा तांकां हांव म्हणटा दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा. पयलो लोक टॅक्सी बसता तेन्ना तें कितें जाता तें फर्स्ट इम्प्रेशन जाता. पूण थोडे कांय लोकां लागून तांकां दिसता ट्युरिस्ट येता तांकां चिटींग करून तांकां फ्लीस करून हो आपलो धंदो आमी चलयतले. दिसा एकूच ट्रीप मारतले ना 2 ट्रीप मारतले, मागीर सुशेगाद आमी घरा बसतले. तुमी हुंचे संवसारान रावता म्हाज्या भावांनो. आज संसार बदलला. यू हॅव टू वर्क हार्ड. वी आर कम्पिटिंग विथ द वर्ल्ड. द होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज. यू कॅनॉट रिमेन इन आयसोलेशन. तूं एकटोच कुशीन रावपा जायना. हे तुमी समजणी घेवपा जाय. आनी ही समजणी घेता आसतना तुमकां रायट ना कोण पळय आपूण चूज करता. आपूण बसीन बसतलो, ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीन बसतलो, व प्रायवेट गाडयेन रेंट कारान बसतलो, आनी हुंचे उबरान बसतलो, व फाल्यां ओला बसतलो, फाल्यां गोवा मायल्स बसतलो. हांकां चॉयस आसपा जाय. आख्या संवसारान चॉयस आसा. फाल्यां हांव विदेश वयता आसतना खंय एब्रॉड वयता आसतना म्हाजो टॅक्सीवालो ठरयतलो हांव खंयच्या टॅक्सीन बसतलो, खंयचो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट बसयतलो तो. हे तेणी चिंतपा जाय. आमकां तेणी खऱ्यांनी लज केल्ली आसा. म्हाका लज दिसता लिबरेशन डे सांगपाक. हांव समजता आमी खरें आमचे मायंड लिबरेट जाला काय ना. टॅक्सीवाल्यांचे सिन्स दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ ट्युरिजम तेंचे मन पयलें लिबरेट जावपा जाय. तेणी चिंतपा जाय आदलो काळ उरोना. आदलो तुमकां थोडे पॉलिटिशियनान
प्रोटेक्ट केले, थोडे पॉलिटिशियनान अथॉरिटीजांचे प्रेशर हाडून एक्शन घेवपाक दिवना म्हणून तुमकां दिसले आमी अशेंच चलयतले. भावंडो, आज हो काळ बदलला. हांव तुमकां हे सभे माजार सांगपाक सोदतां, तुमकां रायट ना डिक्टेट करपाक कोण बसीन वयतलो काय हुंयचे टॅक्सीन वयतलो काय हुंयचे मोटरान वयतलो तो. हें बंद करा. कोलवा गेल्यार थिंगा वचप ना, वार्का गेल्यार थिंगा वचप ना, रेल्वे स्टेशन मारगांव गेल्यार थिंगा वचप ना, कांदोली गेल्यार थिंगा वचप ना, आनी कलंगूट गेल्यार थिंगा वचप ना. हें कितें? आयलंड विदीन अ स्मॉल स्टेट लायक गोवा, हें कितले पर्यंत चलतले? आमी तरी टुरिजमाचो सांबाळ करतलो, आमी तरी गोंयचो सांबाळ आमी करतले जाल्यार वी हॅव टू कम डावन विथ अ व्हेरी हेवी हँड. आय एम नॉट प्रिपेर्ड टू एक्सेप्ट एक्सप्लेनेशन दॅट मिसअंडरस्टँडिंग जावन अशें जाता म्हूण. हांव हें कशेंय मानपाक रेडी ना. मिसअंडरस्टँडिंग जाल्यार सुद्दां इफ इट इज अ फॅक्ट, they have no right, the taxi fellows, to hold the tourist to ransom. This has created a very bad image. I hope this is the last time it has happened. And limde hav samjata and taxi vahan kade magta, because you are the main stakeholders in the tourism pie. tumche lagi magta. dusre ek party chuk konnaka. tumi ek new environment tayar zallo asa. covid uprant many new normals have come of doing business. Many new normals have happened. थोडे इंडस्ट्री बंद जाला, थोडे नवीन इंडस्ट्री चालू जाला. Like medical industry has picked up like anything. There are some other services which have picked up like anything. Why? Because COVID happened. We have to learn to live with the new normal. तुम्ही आदलेच घेऊन रावतले, तुम्ही फाटी पडटले, गोंय फाटी पडटले. आणि गोंय एक शांतीपूर्ण एक स्टेट जावन आसा, very peaceful state. Why are you disturbing this peace? हे हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदतां. तेका लागून हांव समजता तुम्ही तरी केन्नाच हे परत असले हांगा गोंयच्या काळार आनी मळार तुम्ही जावपाक दिवपाना. तुम्ही पळया आख्खे गोंयान कितलो विकास जो जाला तो दिसता. तुम्ही पळया आख्खे गोंयान हे सरकारान जे डबल इंजिन म्हणटा, डबल इंजिन आमी कित्याक म्हणटा? कित्याक आमकां केंद्रासून हेल्प मेळटा, गोंयची स्टेट चलोवपाक आमकां जाय तितली मदत मेळटा. आणि तेका लागून हांव समजता आमी मदत मेळ्ळ्यारूच आमी फुडें वचपाक शकता. आमकां कितली मदत मेळना. तुम्ही मुद्दम पळया कितली मदत आमकां मेळ्ळा ती. हांव तुमकां सांगता, आज 25,000 कोटी सुमार आमच्या हायवेचेर आमी मोडलेले आसा. बाब नितीन गडकरी वॉज सो कायंड. बाकीच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आमकां जाय तितली मदत मेळ्ळी आसा. 15th फायनान्स कमिशना अंडर आमकां चड फंड्स मेळ्ळले आसा. हांवूच पयर जेन्ना वीज मंत्री मेळ्ळो तेन्ना हांवें डिमांड केली की नॉर्थ इस्टाक 90-10% आहा ती गोंयानूय आमकां मेळपाक जाय म्हूण. कित्याक आमी 2 प्लॅन पिरियड फाटीं आसले. आमची सुटका मागीर जाली 61 इंडिया 47 इंडिपेंडन्स मेळ्ळे आनी 2 प्लॅन पिरियड आनी आमकां फंड्स चुकले. तेन्ना आमचो 90-10 रेशो आसलो एज अ युनियन टेरिटरी. सो ते 10 वर्सां आमकां मेळूं ना, ती आतां मेळपा जाय. आनी हो गॅप मातशें कवर केल्यार गोंय आनी पयशे मेळून एक टॉप क्लास स्टेट जातली. आमी सगळे गोंयकारान प्रयत्न करपा जाय की आमी सगळ्यांनी जे आमची कर्तव्य आमचे आसता, जे फिल्डान आमी काम करता ते सगळ्यान बरें काम जावपा जाय. ते आमी तशें केल्यारूच आमचे गोंय हांव समजता दुसरेच भाशेन वयतले. आज आमी पळयला एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन कितली येयला ती. तरी आसतना आमी IIT आमी ओपोज करता. कसले चिंतप? मरिना येतलो जाल्यार आमी ओपोज करता. कितले हाय स्पेंडिंग टुरिस्ट येवपाचे. गोल्फ कोर्स आमी ओपोज करता. म्हाका समजना आमी गोंय हूंय व्हरपा सोदता ते. बाकी संवसार मुखार वयता. आनी एकूय हांव सांगपा सोदता, मोपा आतां जेन्ना रियलिटी जातली लोकांक तेजो अनुभव मेळटलो. जेन्ना सिंधुदुर्ग डेव्हलप जायत आसा, रत्नागिरी कोंकण बेल्ट थिंगा शिरोडा बीच डेव्हलप जायत आसा. जेन्ना टुरिस्ट थिंगा वयतले लोक थिंगा वचपाक प्रिफर करतले. बिकॉज इट इज ओनली हाफ एन आवर फ्रॉम आवर बॉर्डर और हार्डली 45 minutes. दे वील प्रिफर टू गो देर. मागीर आमी कितें करतले? आमचे टुरिजम स्टेक होल्डर्स कितें करतले? हे आमी बरे भाशेन विचार करपाक जाय. आज हे काळार जे हे सरकारान लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंतान जी स्टेप्स घेतलेली आसा, आमकां मॅक्सिमम मदत सेंटरा कडेसून मेळलेली आसा. आनी जेन्ना मॅक्सिमम
मदत सेंटरा कडेन मेळ्ळलें आसा. आमी प्रयत्न करपा जाय बरे भाशेन बरो विकास करून गोंय फुडें व्हरपाक, आनी हेजी मदत सगळ्यांची जाय पडटली. तुम्ही एडजॉयनिंग स्टेट डेव्हलप जावपा दिनाका तुमचे चुकी लागून आमचे चुकी लागून तुम्ही पळयतले सडनली सिंधुदुर्ग तो बेल्ट कोंकण बेल्ट डेव्हलप जातलो. आमी पयले फुडें आशिल्ले ते फाटी पावतले. आज आमचे इंडिकेटर बरेचशे हाय आसा म्हणून इंडिया टुडे सारखे आमकां बऱ्यांतले बरे आमकां रिवॉर्ड दिल्ले आसा आनी एवॉर्ड केल्ले आसा. तेका लागून हांव मागता की आमी सगळ्यांनी मेळून पॉझिटिव्ह रावपा जाय. आमी कितें करता, निर्णय कितें घेता, लोकां पासत कितें बरें आसा तेका लागून आमी सदांच फुडें आसपा जाय. दुसरें हांव सांगपाक सोदतां, मार्मगांव पोर्ट्रस मुर्मुगांव पडटा हो एक नॅचरल पोर्ट जावन आसा. आमी मॅक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करपा जाय आनी हिंगा वेगळे तरेतरेचे गुड्स एक्सपोर्ट जाता. आतां मायनिंगूय एक्सपोर्ट जातले कित्याक आतां हालींच आमकां ब्लॉक्स आमचे ऑप्शन केला ते दिल्ले आसा तेन्ना गोंय आनीकूय आर्थीक स्थिती आमची वाडटली, पयशेय येतले, बरो विकास जातलो. पूण आमी कितें पळयता, हें कितें चलता तें बरोबर न्ही, हें जावपा जायना. आमी कितें मागपाक जाय, टेक द हायेस्ट पोल्युशन कंट्रोल मेजर्स दॅट आर नेसेसरी. डोम लायक स्ट्रक्चर इफ यू कंपेल देम टू पुट एकूय इल्लोसो डस्ट म्हणटा तो कोल पोल्युशन आसूं दी, मायनिंग आसूं दी, भायर वचपाना. हे ते कंपनीन जायगार केल्ले आसा. Of course, they will have to spend more than 50 to 80 crore. Compel them to spend that money. In the long term, that is also profitable to them. कित्याक जे उबोन कोल वयता, उबोन मायनिंग वयता, ते थिंगा सर्क्युलेट जावन ते डोमान तांकां तेच एक्सपोर्ट करपा मेळटा वा सप्लायरान सप्लाय करपा मेळटा. हे चिंतप जावपा जाय. नाजाल्यार बंद कर म्हणल्यार आनी जे बंद करून दवरला आमी हूंय पावपाना. पॉझिटिव्ह थिंकींग हितून येवपा जाय. म्हणून ही जबाबदारी लोकांची, जे लिडर आसा तेंची, आनी जे हांव समजता जे सोसायटी फुडें व्हरपाक एक्टिविस्ट म्हण आसता तेंची रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता. कांयच्या कांय करून नेगेटिविटी वयर हाडून आमकां सकयल उडोवपाक प्रयत्न जे करता, तुमी गोंय सकयल उडयतले. हे तुमी काळजी घेवपा जाय आनी हे तुमी काळजी घेतल्यारूच आमचे गोंय फुडें वयतले. आज म्हाका खूब खुशी भोगता. आज हे 62nd गोवा लिबरेशन डे फंक्शनाक सेकंड टाइम कोविडा लागून 2 वर्सां परत आमची विंटेज कार रॅली हांगा आमी फ्लॅग ऑफ करतले. विंटेज कार रॅली म्हळ्यार तुमकां आदले ते पासून सगळ्यो मोटरां विंटेज क्लासीक सगळी कार तुमकां पळोवपाक मेळटले. नाजाल्यार म्हणणे अशें आसा की वास्को कांय जायना, मुर्मुगांव तालुका कांय जायना. हें केल्लें आसा की हांगा मुर्मुगांव इज इक्वली इम्पॉर्टंट आनी आमी तेंची इम्पॉर्टन्स दवरपा जाय. म्हणून क्रूज टर्मिनल बिल्डअप करपाक, लोकांक थिंगा बरे भाशेन येवपाक फेसिलिटी दिवपाक प्रत्येक जाणाची जबाबदारी आसा. मुर्मुगांव सांबाळटले, टुरिजम सांबाळटले आनी सगळे वास्को जाता म्हूण अशें फांकारपा जाय सगळ्यांक. हे सगळ्यांची तुमची मुर्मुगांवकारांची जबाबदारी आसा आनी हांव समजता हे तुमी सगळे समजून घेतले. परत हांगा जे सगळे हाजीर आसा हांव तांकां आजची शुभेच्छा दिता आसतना 62 वर्सां जेन्ना 62 वर्सां फुडें आमी वयता आमचे लिबरेशन डेया, हांव तांकां गोंयकारां लागीं एकूच मागता, बरें कितें जाता ते शाबासकी दिया, फुडें वचपाक संदी दिया. सारकेंच वायट आहा ते आमकांय समजून येता. आमी हिंगा पर्यावरण काबार करपाना, हो सरकारा सगळी काळजी आसा. नाजाल्यार आमकां जे आमी विकास इतले बरे तरेन करपाक सोदता तो आमकां करपाक मेळपाना. सगळ्यांक खबर आसा वी कॅनॉट गो बॅक टू द केवेज. आमी परत भुंयारान वचपाक शकता. आमी मोटरां चलयता ती मोटरां बंद करपाक शकता आनी बैलगाड्याचेर वचपाक शकता. हे कोणूच विचारना. हायवे जे आमी येता ते झाडां कापूनच ते हायवे जाल्ले. पूण आमी आतां पयर मोपा एअरपोर्ट आयलो, 50,000 ट्रीज थिंगा प्लांट केले तेणी. म्हणजे दे कवर्ड अप फॉर वॉट एवर ट्रीज दे हॅव कट. गोवा गव्हर्नमेंट इज प्लांटिंग 6 lakh trees in that area. म्हणजे पर्यावरणा लागपाची आमकां काळजी आसा आनी तेका लागून एवॉर्डूय आमकां मेळटा. हे सगळें सांगून परत एकदा तुमकां शुभेच्छा दिता आसतना हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, आमी सगळे जाण बरे मार्गार या, आमी सगळे जाण बरे भाशेन फुडें वचोया, पॉझिटिव्ह आमचें मन धरून.
आमी ओपोजिशन आसा म्हूण विरोधक आसा म्हूण कांयच्या काय विरोध करया नाका बरें करता तेच करून आमी फुडें या ही भुरगीं आमची सोपुली जी आमकां दिसता तेंचो फुडार आमी चिंतया दे आर द फ्युचर सो तेका लागून जेन्ना सरकार बाकीची प्रयत्न करता आमी नेगेटिव्ह अशें कांय करया नाका पॉझिटिव्ह फ्रेमानूच मुखार वचून ही म्हाका 2 उतरां 60 सेकंड गोवा लिबरेशन डे उलोवपाक संदी मेळ्ळी म्हूण संद मेळ्ळी म्हूण हांव सगळ्यांक हिंगा हाजीर आशिल्ल्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे बरे तेंचे आवडे आसा ते तेणी सगळ्यांनी ते अचीव करचे देव बरें करूं.